पंचामृता राइस प्रेजेंट जरा हटके सीजन 2। पंचामृत प्रेजेंट्स फोर्टिफाइड राइस, संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान। को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। श्रीपाद श्रीवल्लभ गुरुदेव नमः। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात आम्ही आयला मुगाळे कुर्तरे हांगासर मडगांव साकून 5 किलोमीटराच्या अंतराचेर आशिल्ले हे सुंदर असे श्रीपाद श्रीवल्लभ हांचे हे देऊळ आणि म्हाका दिसता गोंयांतले हे एकमेव अशें सुंदर देऊळ आसा आणि ह्या देवळान ह्या देवळाचो आशीर्वाद घेवपाक गोंयभरांतले लोक हांगासर उपस्थिती लायता। देवाचें दर्शन आमी घेतल्या आणि खूबशे म्हजे इश्टिण्यो वाट पळयता आजचो कार्यक्रम घडोवन हाडपा खातीर। खरेंच सुंदर अशी हांगासर ही मुर्ती आसा आणि त्या भक्तिभावान अशेंच हांगासर मन अशें खूब प्रसन्न जावन येता। मुद्दम हांगासर येवचें आणि श्रीपाद श्रीवल्लभ हांचें दर्शन घेवचें। चला तर घेवया आजचो भाग। पळयत रावात पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड। हे देऊळ 88 सुरू केल्लें बांदपाक। ताजे नंतर ते 92 ताजी देवाची स्थापना जाली ह्या मुर्तीची। श्रीपाद श्रीवल्लभ देवस्थान पळय म्हणटात तें गोंयांत हें एकूच देऊळ। बाकी ह्या देवाचो जन्म पिठापुरांत आणि पुरवपुरांत ती तांची तपोभूमी। आमचे गुरु पांडुबाबा ताणें आमकां हो मार्ग सगळो दाखयलो। आमी आतां ते चरित्रामृताचेर 7 दीस हांगा प्रवचन केलें। पुरवपूर आमी वारी सुरवात केली। जय श्रीपाद श्रीवल्लभ गुरु माऊली पांडुबाबा की जय। हांव श्रीपाद श्रीवल्लभ देवस्थान ट्रस्टाच्या वतीन मिसेस सारिका शिरोडकार हिजो जरा हटके प्रुडंटाचेर दाखोवपी हो फेमस प्रोग्राम ऑल ओव्हर गोवा सामको मोठ्या आवडीन बायलां मदीं पळयल्लो गेल्ल्या प्रोग्रामाक सगळ्यांचें स्वागत करता। पंचामृता बासमती राइस प्रेजेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्डच्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार। आणि श्रावण म्हयनो म्हणलें काय ना तांकां ह्या म्हयन्यात इतले सण आसता आणि त्या निमतान खरेंच बायलांक आपली उमेद व्यक्त करपाक एक संद मेळटा। आणि म्हाका दिसता ह्या दिसांनी बायलांचो मूड मातसो चड बरो आसता न्ही। श्रावण म्हणलें काय ना एक तर शिवराक जेवण चड कटकटूय आसना कामाची आणि तातूंत वेगवेगळे सण तातूंत आमी ग्रीन कांकणां घालतात, बऱ्यो बऱ्यो साडयो न्हेसतात, वेगवेगळे सण येतात। तुमचो आवडीचो सण खंयचो सांगा? दिवाळी। दिवाळी श्रावण म्हयन्यान दिवाळी ओके नाही ओके ओवरऑल सण ओवरऑल तुमकां रक्षाबंधन। रक्षाबंधन कित्याक? बहीण भावाची राखी बांदप रक्षा करपाची। ओके तुका? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन तुका गे? आयतार। आयतार रे वा कित्याक? सगळ्या आमचे जे सृष्टीची जी हे आसा पळय तेजी आमी पुजा करता वर्सान एकदां, ना जाल्यार आमकां वर्सान अशी हेजी सृष्टीची पुजा बिजा तशी अशी करूंक मेळना। म्हणजे आयतार आनी आयतारचें आमकां बरें दिसता अशें पुजलो बिजलो सगळें गोडशी करता मगे सगळें पातळ। ओके तुका? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन सो प्रत्येक बायलेचे आपले ओपिनियन आसता आणि मेन म्हळ्यार बायलांक सण आणि कितें आसूं पयलीं आमकां बरें न्हेसपाक जाय हय काय नाका? न्हेसपाक निमित मेळटा हो पयलो पॉयंट। हा बरें कितल्यान अशें आसा तांकां खूब अशें टॅलंट भरल्या सारकें। डान्स करपाक कितल्यान आवडटा? डान्स करपाक कितल्यान आवडटा? बरें फुडल्या रावंडार पदां म्हणपाक कितल्यान आवडटा? हा ओके हिच्या पासून सुरवात करुया। अशी
मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग, चिक मोत्याची माळ होती ग 30 तोळ्याची ग. अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं. कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं. खूप सुंदर आणि म्हाका दिसता खूप सुंदर अशी आजच्या ह्या भागाची सुरवात जाल्ली आसा. आणि श्रावण म्हयनो म्हणलें की आमी सण म्हणटात आनी सण म्हणलें की ना नांवां घेवपाची बायलांक खूब उमेद आसता. येता नांव घेवपाक सगळ्यांक? ओके, नांवाचें कॉम्पिटिशन दवरुया हांगासर आमी, पण हटके अशें नांव जाय आमकां. रॉयल एनफिल्डच्या बुलेटवर प्रशांत दिसतो सुपरहिट. रॉयल एनफिल्डच्या बुलेटवर प्रशांत दिसतो सुपरहिट. बोलू दे लोकांना काही पण, आपण आपले जाऊ डबल. वाव. शंकराच्या पिंडीवर बेलाचं पान, ज्ञानेश्वर रावांचं नाव घेऊन जरा हटकेमध्ये राखते सर्वांचा मान. बरो वास येता म्हूण हांव पळोवंक गेलें मळ्याचो जायांचो मळो. बरो वास येता म्हूण हांव पळोवंक गेलें जायांचो मळो. थंयच नितिनान मारलो म्हजे दोळो. महाराष्ट्राची मुंबादेवी, कलकत्ताची कालिका, श्रीकांत रावांचं नाव घेते अनंतची बालिका. वटपौर्णिमेच्या दिवशी मी फेरे घेते राऊंड राऊंड. वटपौर्णिमेच्या दिवशी मी फेरे घेते राऊंड राऊंड. एव्हरी जन्म उद्देश परब शुड बी फाउंड. बेस्ट उखाणो विनर जाता नितिका आणि तेका मेळटा एक स्पेशल प्राइज जो स्पॉन्सर केला पेस्ट्री पॅलस हांच्यांनी. हांव रिक्वेस्ट करता ह्या देवळाचे ट्रस्टी हांच्यांनी हो प्राइज दिवचो. कॉंग्रॅच्युलेशन. ओके, सो सुंदर उखाणी अशी आयकली हांगासर, बरी पदां आयकली. आता वेळ जाला आमच्या आयच्या भागातलो पयलो राउंड खेळपाचो, जो आसता आमचो फुगोट्यांचो राउंड. आणि फुगोटे फोडपाक म्हजी स्पर्धक हांगा कोण आसा ती येत बेगीन. ओके, पयलो प्रश्न. सिटी ऑफ गॉड खंयच्या शाराक म्हणटात? सिटी ऑफ गॉड. केरला. सिटी ऑफ गॉड. गोवा. महाराष्ट्र. केदारनाथ. दिल्ली. दिल्ली का? स्पेशल टाळ्यो मारूया. चुकला. वायनाड. हरिद्वार. सारखे उत्तर हरिद्वार. आमची पहिली फुगटी ऑडियन्सान फुटली आणि श्रिया हाणे उत्तर सारखे दिला. तेका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, पुणेचे बऱ्यातले बरे रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. श्रीपाद श्रीवल्लभ हांचे जन्मस्थळ? पिठापूर. क्लॅप मारा मग हरक्याल्या. दीपालीन उत्तर सारखे दिला. तेका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. ओके, ही एक म्हण आसा. सिच्युएशन हांव सांगतले, म्हण खंयची लागतली ती तुमी सांगपाक जाय. सारक्याच लायकीच्या लोकांनी एकामेकाचे समर्थन करप. सोपी आसा, मातशी ट्राय करा. येता गो? हांव सांगू? प्राइज मेळचो ना पण. उंदराला मांजर साक्ष. येताले का खंय? ओके, फुडलो प्रश्न. हाजो प्राइज हांवूच व्हरता. ओके, देऊळ बंद ह्या पिक्चरान स्वामी समर्थाची भूमिका खंयच्या कलाकारान केल्ली? मोहन जोशी. सारखे मग? सारखे. आमची फुगटी परत एक फाटी ऑडियन्सान फुटल्या आणि निर्मला हाणी उत्तर सारखे दिला. तेका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. थँक्यू. ओके, शेवटचो प्रश्न. आमच्या शरीराचो असो एक अवयव जो आयल्यारूय त्रास गेल्यारूय त्रास. ताळी मारा येताल्या. जीभ. नाक. नाक वयता कितें तुजे मदीं मदीं? डोळे. डोळ्याला त्रास जाता. सारखे उत्तर डोळे. ओके, योगितान उत्तर सारखे दिला. तेका मेळटा पॅन एरोमा रेस्टॉरंट, हांचे कडल्यान कॅश प्राइज. कॉंग्रॅच्युलेशन. आमचो फुगड्यांचो राउंड हांगाच सोंपता. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड. पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक
विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर, कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक? तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके, को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. हय, आमचो हय आनी ना रावंड म्हणजेच कभी हा कभी ना. आणि ह्या रावंडान तुमकां सगळ्यांकूच खबर आसा तुमकां हय आनी ना म्हणनासर उलोवपाक जाय. आनी जी विनर जातली तांकां मेळटले पंचामृता बासमती 5 kg रायस. ओके, सो आज पळय कोणाक मेळटा हो प्रायज. ओके संजना, तुजो टायम सुरू जाता आतां. संजना, तू गेम्स बी खेळटा? उलोवपाक आवडटा? सोमतेच ना गो. ओके रुंदा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. रुंदा, ब्लावज बरें शिवला मगो. कोणे गो? टेलरान. तुका शिवपाक येना? आईक बरें हांसपाक येतालें. पळय आई कशें आन्सर दिता तेरा. ओके पुष्पा, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. कशी आसा गे? च्या घेतला मगे? आं आतां हाच. उषा, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. तुमी कशी रावता? आं हावजींग बोर्ड. कशी चलत आयल्या? चलून आयल्या? हां जेवली बी मगे? हां डिस्क्वॉलिफाय अशें करप ना, उलोवप. ओके सविता, तुमचो टायम सुरू जाता आतां. गरमी येता न्ही गे खूब? हय. ओके भाग्यश्री, तुजो टायम सुरू जाता आतां. भाग्यश्री, आवाज लो उलयता ना? व्हडल्यान केन्ना उलय बी ना? उलयता? भुरग्यांक बी तापयता मगो? आं बरोबर कोण माई तुजी? ना. ओके रेणुका, तुजो टायम सुरू जाता आतां. रेणुका, खंय गो आयले? महाराष्ट्रा? बेळगांव. बेळगांव. आणि कितले वर्सां हांगा रावला? 25 years. 25 वर्सां. गोंय आवडटा? खूब. कित्याक गो? बरें दिसता हांगा. आनी थंय बरें दिसना बेळगांवां? थंय बरें दिसता. चड खंय बरें दिसता? दोनी आवडटा. लव मॅरेज दिसता तुजो? ना, अरेंज मॅरेज. ओके श्रेया, तुजो टायम सुरू जाता आतां. श्रेया, साडी बरी दिसता मग. खंयच्यान घेतल्या? बेळगांवच्या. तूं बेळगांवचेच? मागोयचे. नम्रता, तुजो टायम सुरू जाता आतां. नम्रता, बरें दिसता? बरें दिसता. कितें गो? बरें दिसता. अशें आवडटा? आवडटा. देवळान सदां येता हांगा? सद्दां येता. आनी कितें हाडलेलें आज देवळान? उजवाती. सदां हाडटा? येता केन्ना केन्ना. आनी महाप्रसादाक रावतले मगो? हय. ओके उज्वला, तुजो टायम सुरू जाता आतां. उज्वला, पदां म्हणपाक वता कितें तूं? वता. खंय? सगळ्याक. शिकता? ना. ओके रेशा, तुजो टायम सुरू जाता आतां. रेशा, साडी सॉलिड तुजी? हां पार्लरान गेल्ले कितें गो? हां ओके निर्मला, तुजो टायम सुरू जाता आतां. बॅगान कितें हाडला गो? पैसे. पैसे इतले पैसे घेवन येला? वाटपाचे आसा पैसे? चड हाडले. वाटतले आतां? वाटतले. तुवें तो प्रायज मेळ्ळा न्हू तुका? एक मेळ्ळो. कसलो तो? बुकां खंय वाचता कितें तूं? वाचता. कसली वाचता चड? डान्स करपाक येतले मग आतां? डान्स करपाक आवडटा? डान्स करूंक आवडना. चान्स दिल्लो काय बरं तुका तरी ना म्हटले. ओके प्राची, तुजो टायम सुरू जाता आतां. प्राची, तुका डान्स करपाक आवडटा न्ही? आवडटा. करता डान्स तूं? करता. आतां करतले मगो? आतां हय. ओके सो कभी हा कभी ना हो रावंड हांगासर कोणाकूच जमूंक ना. ओके आमच्या ह्या पार्टिसिपंटा खातीर एक स्पेशल गेम आमी मुखार दवरल्या बॉल आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन अशें दिल्या की तुमी बॉल एकठांय करपाक जाय. बॉल एकठांय करून ते अशेंच हाडपाक जाय, अशें बी धरप ना. जितले तुमी हातीन अशें हाडूं शकता पळय मॅक्सिमम हांगा पावता ती विनर. हांगा घेवन येवपाक जाय, हांगाच रावतले. पोटाक टेकप ना. 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 5 3 5 कोणाचे 5 तुझे न्ही.
अर्चनान 5 बॉल कलेक्ट केला आणि ते आता ह्या गेमचे रनर अप आणि तेका मेळटा स्पेशल प्राइज स्पॉन्सर केला पेस्ट्री पॅलेस हांच्यानी. रिक्वेस्ट करता ह्या देवळाचे ट्रस्टी हांच्यानी हो प्राइज दिवचो. मेगा देसाई जाता आमचे ह्या राउंडचे विनर आणि तांकां मेळटा पंचामृता बासमती 5 kg रायस आणि हो रायस तांकां दिता सिद्धू जे पंचामृताचे सेल्स मॅनेजर आसा. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो फुडलो राउंड जो आसता आमचो डान्स राउंड. डान्स राउंडची पार्टिसिपंट हांगा तयार आसात आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक गिफ्ट तशेंच तांकां आनी एक रनर अप प्राइजूय आसतलो. सो ऑल द बेस्ट. ओके आमच्या डान्स राउंडचे रनर बता रेशा आणि तेका मेळटा एक स्पेशल प्राइज स्पॉन्सर केला पेस्ट्री पॅलेस हांच्यानी आणि हांव रिक्वेस्ट करता ह्या देवळाचे ट्रस्टी हांच्यानी हो प्राइज दिवचो. ओके डान्स राउंडच्या पार्टिसिपंटांक मेळटा स्पेशल डिस्काउंट वाउचर्स जे स्पॉन्सर केला गोवा एक्वा वर्ल्ड हांच्यानी जे गोयचे सगळ्यांक व्हडलो वॉटर पार्क आसा आणि हांव रिक्वेस्ट करता गौरी परोब हांच्यानी हे प्राइजीस तांकां दिवचे. आणि डान्स राउंडचे विनर आता श्रुती शिरोडकर आणि तेका मेळटा मेहंदी साडी शोरूम बेळगांव या शोरूम कडल्यान एक गिफ्ट आणि परत एक फावटी रिक्वेस्ट करता गौरी परोब हांच्यानी हे प्राइज दिवचे तांकां. थँक्यू थँक्यू. फुडलो राउंड खेळचे पयलीं घेवया अनेक ल्हानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येवया. पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. Welcome to Goa Aqua World, the premier destination for water park, adventure park, amusement park, zipline and roller coaster excitement in Goa. Catering to all age group, we proudly stand as the largest water park in Goa. No longer do Goans need to venture outside the state for thrilling activities. We bring it all together under one roof. We have the Goa's longest zip line in Goa. If you are up for a challenge, explore our adventure park with over 20 thrilling activities and skywalk and 15 plus more. Whether you seek thrills or tranquility, Goa Aqua World is your ultimate destination for a day of unforgettable fun and relaxation. Join us for an experience you'll cherish forever. Visit us at Pitra Estate, Mapsa Belgavi Highway, Sangli, Goa. मेहंदी हर शादी की एक ज़रूरी शुरुआत. मेहंदी हर शादी की एक रंगीन सौगात. मेहंदी हर शादी की एक दिली जज्बात. मेहंदी हर शादी की एक नायाब रात. मेहंदी हर शादी की एक जगमगाती बारात. मेहंदी साड़ीज़ हर शादी की एक शुभ शुरुआत. मेहंदी साड़ीज़ बेलगाम. Pride of Ponda, Pen Aroma.
पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट जरा हटके को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वावर्ल्ड. खेळुया आमच्या आयच्या भागातलो स्पेशल रावंड जो आसता आमचो पंचामृता रावंड. आणि सच्चे भशेन आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटांक मेळटले एक एक रिंग. मुखार दवरला आमी बॉलिंग पिन्स आणि प्रोडक्ट्स. जे रिंग त्या बॉटलचेर पडटले तो प्रोडक्ट तुमकां मेळटलो. ओके. ओ ए बहुत दूर जाता तो सकता है. Just missed. Okay. Just missed. ओके. सो आमच्या पंचामृत स्पेशल राउंडची विनर आता अलका आणि ताका मेळटा ही बासमती रायस. कॉंग्रॅच्युलेशन. आयच्या भागान एक स्पेशल गेम आमच्या ह्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर. आणि गेम आसा ती सिंपल पासिंग द पार्सल. सो हांगासर आमी बॉलिंग पिन्स दिला तांच्या हातीन आनी तांकां ते पास करपाक जाय दोनी सायडींतल्यान. आणि लास्ट जे आमकां विनर मेळटले ताका मेळटले पेस्ट्री पॅलस हाचे कडेन एक स्पेशल वाउचर. ओके. सो ऑल द बेस्ट. आउट आउट आउट. 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 ओके. आउट. आउट. ओके. आउट. आउट. Out. Out. Oh, winner. आमच्या किड स्पेशल राउंडचे विनर आता सेजल कुमारी आणि ताका मेळटा पेस्ट्री पॅलस हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. आणि हांव रिक्वेस्ट करता देवळाचे ट्रस्टी हांच्यांनी हो प्राइज दिवचो तांकां. थँक्यू. आयच्या भागातल्या शेवटच्या राउंडाक आमी सुरवात करता चकदे राउंडाक. आणि जी विनर जातली तांकां मेळटले युनायटेड 5 लिटर प्रेशर कुकर जो आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा युनायटेड एकता ग्रुप हांच्यांनी. आणि ताचे मार्केटिंग डिस्ट्रिब्युटर आसा शांतादुर्गा डिस्ट्रिब्युटर फोंड्या हांगासर. आणि पळोवंक शकता की खूब गरजेची अशी वस्तू आसा जो प्रायज म्हणून तुमकां मेळटलो युनायटेड 5 लिटर प्रेशर कुकर. आणि गेम आसा ती अशी तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर आमी कप्स दवरला आणि पार्टिसिपंटांक दिला बॉल. बॉल कशें उखलतली तुमी कशें सांगलां तुमकां. ओके. हातीन तुमी असो बॉल उखलपाक जाय आणि प्रत्येक बॉल हो कपाचेर प्लेस करपाक जाय. आणि लास्ट शेवटाक मदीं हो बॉल येतलो. जी विनर जातली तांकां हो प्राइज. ओके. ऑल द बेस्ट. स्टार्ट.
आमच्या आयच्या भागातल्या म्हणजे सगळे राऊंडचे विनर येता दीपाली पंडित आणि तांकां मेळटा युनायटेड प्रेशर कुकर 5 लिटर जो आमकां स्पॉन्सर केल्लो आसा युनायटेड एकता ग्रुप हांच्यांनी आणि ताचे डिस्ट्रीब्युटर आसा शांतादुर्गा डिस्ट्रीब्युटर्स फोंड्या हांगासर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. थँक्यू. आणि आमचे सगळे राऊंडचे रनर येता मनीषा शिरोडकर आणि तांकां मेळटा पेस्ट्री पॅलेस हांचे कडल्यान एक वाउचर. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. आणि थर्ड प्राइज होता श्रद्धा हेंका आणि तांकां प्राइज दितले पौर्णिमा. ओके. आणि एक स्पॉट प्राइज आसा हांगासर आणि बेस्ट ड्रेस्ड अप लेडी हांगा प्राची राणे हेंका बेस्ट ड्रेस्ड अप प्राइज मेळटा आणि ताका मेळटा पेस्ट्री पॅलेस हांचे कडल्यान एक वाउचर. आणि हांव रिक्वेस्ट करता देवळाचे ट्रस्टी हांच्यांनी हो प्राइज दिवचो. मुगाळे कुर्तरे हांगासर श्रीपाद श्रीवल्लभ देवस्थानान घेतिल्लो आजचो भाग आमचो हांगाच सोंपता. सरान सर देव बरें करूं म्हणटा. ह्या देवळाचे सगळे कमिटी मेंबर्स, ह्या देवळाचे अध्यक्ष तशेंच पेस्ट्री पॅलेसचे प्रोप्रायटर सुरेश फडते तांच्यांनी आमकां हांगासर आज आमंत्रीत केले. तशेंच तुमकां सगळ्यांक ज्यांच्यांनी वेळान वेळ काडलो आनी आजच्या ह्या कार्यक्रमान उपस्थिती लायली. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्याच वाठारांत. तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता बासमती रायस प्रेझेंट को स्पॉन्सर्ड बाय गोवा एक्वा वर्ल्ड. जरा नाव गांवाचेच घेवपाचें गो पण जीब आयल्यार त्रास कशी. हांगा केस खंय केस आयल्यार त्रास जाता तुका. हय 2 रावंडा उपरांत मागीर घेता न्ही रे. खंय गेलो रे हो. तूं थंय गेलो. हांव फाटल्यान तुजे कडेन उलयता. फाटल्यान उलयता काय फोनाचो आवाज. फोनाचो फोन थंय वाजता. राम गेली ती रोखडी च्या पिवंक गेल्ले भशेन. राम आवय सगळीं जाणां येयली मगे. ओके. आतां बॉल व्हरून थंय मुगो फुडें एक पोती आसा तितून एक काळी पोती आहा भितर वचून घालात. राव रोल खंयचो तो वेज मरे रोल करता ते. पयलीं विसावा उपरांत घेवपाक जाय.